BS रावन ऑलरेडी सांगला इंग्लीश उत्तर घालून नज कोंकणी भितरी म्हणून ते आयकून म्हाका इधर टेंशन स्ट्रेस जाल्लें जाल्यार कोंकणीन तो स्ट्रेस आनी टेंशना इक्वलंट वर्ड ना म्हळ्यार कोंकणीचे स्ट्रेसय येना टेंशनय येना. आयचे एक प्रोग्राम पळोवन बारीक खुशी येयल्लें. नेक्स्ट टायम गणेश सोना गणेश ह्या प्रोग्राम तुम्ही पॅलसात दवरका आणि प्रोग्राम सकाळी बेड कॉफी तुकून स्टार्ट करका आणि रात्री बेड टीताय असले रे सगळे बँगलोरचे जन येतात ती आणि इन्विटेशनांची मागशी एक मेनू प्रिंट करून सोडाती त्यावे एक इन्स्पिरेशन आमकां येवचें का म्हळ्यार जनरली तागेले एक स्पेशालिटी सेलिब्रिटी शेफ पडुकोणे मॅडमान कशें खेळ्ळा म्हणून आमकां गोतना आमकां दिल्यार मात्र आमकां कळटा तीन थंय कशें खेळ्ळा म्हणून. सो भारी खुशी येयला हांगा येवन आनी आमगेले आयचे इन्स्पिरेशन जेवो आमगेले कंप्लीट कोंकणीचे हिरो आमगेले दयानंद पै माम. दयानंद पै माम खंय खंय वता ती तांगेले मागशी आमी आसा ती. हांव दयानंद पै मामाक एक 30 वर्स तुकून पळयता आसा. तो एवरग्रीन हिरो. हांव 30 वर्सां फुडें कशी आशिल्लो आज एक तशी आसत दयानंद पै माम. तागेले एक इन्स्पिरेशन आमी दवरून घेवन तांणी कसे प्रोग्राम पुरो घालता ती तांणी आमकां डायरेक्शन मात्र दिलें पुरो व्हरलें पुरो आमी घेवन मुखार व्हरता ती सर. तांगेले फिलांथ्रफी असो तांगेले एज्युकेशनाक सपोर्ट असो आमगेले समाजा खातीर इत्ते कोरका कसले कोरका त्या पुरा तुमी तांगेले आयकुका स्पेशली नेक्स्ट जनरेशनाच्यान. आमगेले पुरा प्रोग्रामान तूं जनरली चेडवां मातशी आसता ती चेडूं मुखार आसना ती. आमी पुरा सान आसतना आमी प्रोग्रामांत मुखार बसतशिल्लीं ती. आयची चेडवां येवचेकाची संडे आज IPL फायनल आसा RCB नातील मेतीन हॉट ना ते चेडवां आयली आनी ती RCB फायनल आशिल्ली जाल्यार आज तें तांकां एक हॉट एक इम्पॉर्टंट जाता आशिल्लें. त्या भितर मेगेले एक रिक्वेस्ट चेडवांक एनकरेज करा ती चेडवान मुखार येवका. चेडवांक कॉलेज कॅम्पस रिक्रुटमेंट म्हणून मस्त प्रेशर घाल नाका ती. क्लासा लास्ट आयिल्लो एक्चुअली क्लासा फर्स्ट आयिल्लो तांकां काम दिता ती. हांव अनेक पण सांगता क्लासान तूं लास्ट कोण येता ती तांणी क्लासा फर्स्ट कोण येता ती तांकां काम दिता ती. त्या तीन कॅम्पस रिक्रुटमेंट एज्युकेशन मस्त तांकां प्रेशर घाल नाका ती. तांकां एंटरप्रिनर करा ती. आतां दयानंद पै मामान मोर दॅन 50,000 एम्प्लॉयमेंट तांणी क्रिएट केला. तशी आमगेल चेडवां मुखार एंटरप्रिनर जावका. 2 जनरेशन कोंकणीच्यान मस्त काम विंगडा खातीर केला. 2 जनरेशन विंगडा खातीर काम केला. आमगेले जना म्हण काम मस्तीरान कर न्ही. एंटरप्रिनर्स आसा ती जाल्यार कितली जावी येता तितली जाय न्ही. एटलिस्ट नेक्स्ट जनरेशनाक आमी विंगडा काम कशें बदलाक विंगडाक काम दिवया आमी. त्या मितीन आमगेल चेडवांक कॅम्पस रिक्रुटमेंट म्हणून घाल नाका ती. कितली उग्गी काम मेळटा तितली उग्गी कामय वता. अनेक पण सांगता आमी पुरा कामां सेरवतना रिटायरमेंटा कामां सेरवत आशिल्ले जाल्यार आयची काम तशी न्ही. फ्रायडे तुमकां मेल आयल्यार मंडे घरांत पॅच येवंक येतले. फ्रायडे मेल आयल्यार मंडे सकाळी पॅच घरा येवंक येतले. ऑफिसांत जगती आसना पेपर वाजजाती फ्रंट पेजार कितली जनान हे कोवीड टायमार काम गेल्ला म्हणून गेल्लेलें काम वापस मेळना. त्या मितीन नेक्स्ट जनरेशनाक आमी आमगे समाजांतून एक एंटरप्रिनर्सा क्रिएट करका म्हळ्यार बिजनसमॅना क्रिएट करका आनी आमी आमगेले चेडवांक प्रिफरन्स दिवका काम दिवचेक. विंगड मस्त कम्युनिटी तशी तांणी करता ती. आमी आमगेले कोंकणी कम्युनिटीन आमगेले एक लिडरशीप क्वॉलिटीज कसो आसा आमगेले आमी मस्त व्हडले कंपनी पर आमी मॅनेज करून चमकले आनी ती आमी ते करूं म्हणून मेगेले एक दयान पै मला रिक्वेस्ट एक आसा पैमा एक व्हड एक आमी एक वेंचर कॅपिटल फंड करुया. तुमगे लिडरशिपार कोणाक कसो आयडिया आमगे चेडवांक तांणी येवती तांणी ते आयडिया आमकां दाखोवती. फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आमी करुया वयर आयली म्हणजे बेस्ट न्हू. त्या मितीन आमगेले एक समाजांतून एटलिस्ट 10 चांग स्टार्टअपाक आमी आमगेले समाजांतून आमी फंड करून इन्वेस्ट करका आनी वापस तांणी दुड्ड दिवचे अगत्य ना. तांणी विंगड कंपनी तांणी इन्वेस्ट करूं येता. ते एक स्टेपिंग स्टोन जाता. ते एक तांकां एनकरेजमेंट एलिमेंट जाता. आनी एक आमकां टार्गेट दवरून घेवका वर्सान तूं मिनिमम 10 एंटरप्रिनर आमी क्रिएट करता ती.
तांकां आमी स्टेजार हाडून प्रेजेंटेशन करता तावळी वदलेल चेडूं स्टार्टअप करूंक तांणी येता ती बिजनस करूं येता ती आमी व्हड जन पुरा हांगा जन बसल्यां ती तांणी आमकां इन्स्पिरेशन जाल्यार एग्जाम्पल आयचे यंगस्टर्स विलास नायका म्हणके आयचे यंगस्टर्स तांकां आमी शोकेस केले म्हणजे स्टेजार नेक्स्ट जनरेशनाक तांकां कळटा आमी करूं येता स्टार्टअप करूं येता म्हणून त्या एक आमी उद्देश दवरून घेवन एक दिसाचे व्हड प्रोग्रामांत पॅलेसांत सकाळ तुकून राती ताय करेक्ट आमी पुरान म्हणजे प्रोग्राम दवरून ते धार्मिका तुकून दवरून लास्ट आमगेले एंटरप्रिनरशिपात एक प्रोग्राम दवरून घेवन एक मस्त व्हड करया म्हणून मेगेले एक विनंती पायमाम तुमी आमकां डायरेक्शन दिया ती वरलेल पुरो आमी करता ती तुमी जस्ट येस म्हळें पुरो तितलेची and Dayanand Pai is always my inspiration. He is always my hero and he'll always remain as a hero. Thank you, Dayanand Pai. Thank you.